गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मंगळारा कुडचडेंच्या सावड्ड्या मतदारसंघातल्या सांतोणा ह्या गांवांत कार्यरत आशिल्ल्या गोवा स्पॉन्ज अँड पॉवर ह्या लोखंड उत्पादन विस्ताराच्या प्रकल्पा संबंधी लोकांची मतां जाणून घेवपा खातीर सुनावणी आयोजित केल्ली। कंपनीन लोकांक फटोवन कंपनीच्या विस्तारीकरणाचें काम पयलींच सुरू केलां असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। ह्या प्रकल्पा खातीर बरेच प्रदूषण जाता तशेंच लोकांच्या बागायतीचेर हाचो परिणाम जाता। ताका लागून कंपनीच्या ह्या विस्ताराच्या कामाक लोकांनी खर विरोध केला। कुडचडेच्या रवींद्र भवनान ही सुनावणी आयोजित केल्ली। ह्या वेळार दक्षिण गोवा जिल्लोधिकारी ज्योती कुमारी आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची वांगडी सचिव डॉ. शर्मिला मोंतेरो हांच्या अध्यक्षते खाला ही सुनावणी जाली। But I think these factors have not been disclosed, and in one day you cannot really go and judge whether to support or to oppose. Our health facility in Kurcharen is very bad. We are talking of donations, we are talking of CSR activities, but we are getting some revenue. I understand people are dependent today. Mining is closed. People are really suffering. I understand that. But one hard operation will take your entire revenue what you have earned for years through hard work. I fully endorse the view that Goa State Pollution Control Board does not visit the sites properly. None of Goa pollution officials come and check the pollution parameters. That is for sure. Once the permission is given, it is for lifetime. There is no second review monitoring done by the Goa State Pollution. This is my direct charge. I think member secretary should take a note of this. तुम्ही सर्व्हिस म्हटली म्हाका सांगचे काले पंचायती किती लोकांना कामाक घेतला हार्डली 3 ते 4 आसतले ते आमचेच भुरगे नो डाउट कामाक घेवपाकच जाय हो पयलो म्हाका प्रश्न आसा। आनी तुम्ही जर अशें काम म्हणजे एक्सपान्शन करून कामाक बदले कितें आसा तुम्ही आमी करून दिला आमी 100 वाडयले 150 वाडयले कितें ऑफिशियल कितें आसा तुम्ही ते ऑफिशियल आमकां दिवचे पडटले गव्हर्नमेंटाक थ्रू किंवा तुमचे थ्रू आमकां दिवचे पडटले आमी हे लोक अशे पद्दतीन घेतले म्हणून तुम्ही 50% म्हणले वाय 50%? जेन्ना प्लांट जर म्हाका गांवांत जाता जाल्यार नॉट लेस दॅन 80% तुमी दिवपाक जाय। आमची गोवा गव्हर्नमेंटाची हेय बी आसा की आमची लोकल 80% लोकांक दिवची म्हणून आनी 50% कित्याक?